ऑल सेक्रेटरीज सगळ्या डिपार्टमेंटा ज्यांच्या बरोबर पहिली मिटींग जाली आणि त्याच्या उपरांत सगळ्या डिपार्टमेंटाचे HODs हांच्या बरोबर मिटींग जाली. सेक्रेटरीजच्या बरोबर फाटल्या वर्षभरात आमी कितें कितें कामां केली, कितें ताजो रिव्यू आनी त्याच बरोबर फुडें कितें कामां करपाची हाजो सगळ्याचो नियाळ. HODच्या मिटिंगेन हांवें तांकां 3 गजाली सांगल्यो स्ट्रिक्टली आनी तेंच्यांनी त्यो फॉलो करच्यो. तांकां तेंय बी सांगलें, सगळें काम केलां त्या बद्दल सगळ्यांचें एप्रिसिएशन अभिनंदनूय केलें. जे कोविडांतल्या सारकिल्या महामारीच्या उपरांत आमी हेज्यो व्हडल्यो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, जुवारी ब्रीज, मायनींग ब्लॉक ह्या सारकिल्यो आमी सगळ्यो बरी कामांय करपाक शकले. त्या बद्दल तेंचे एप्रिसिएटूय. आनी HODक 3च गजाली सांगल्या हांवें. एक, तुमच्या डिपार्टमेंटान तुमच्या मंत्र्यांनी सांगलेलें आनी हांवें सांगलेलें पेंडींग गजाली कितें उरल्या तेजें लिस्ट दी म्हाका. तुमी न्यू रिफॉर्म्स तुमच्या डिपार्टमेंटात कितें करतले तेजे लिस्ट दी म्हाका. आनी तुमी न्यू इनिशिएटिव्स तुमच्या डिपार्टमेंटान कितें घेतले तेजे लिस्ट दी म्हाका. ह्यो 3 गजाली तांकां सांगल्या आनी फुडल्या म्हयन्यात परत तेंची रिव्यू मिटींग जातली आनी ताजेरूच तुमी सांगलेल्यो उरल्या, ऑफकोर्स उरल्या ना न्ही. सगळ्यांच्यो म्हणटा हांव तुका की खूब बरें काम जालां. खंयच्यो तरी एखाद्यो दुसऱ्यो उरल्याच आसतल्यो न्ही, त्या खातीर तांकांच टार्गेट दिला की तेंच्यांनी पेंडींग उरलेले लिस्ट दिवचे. न्यू रिफॉर्म, न्यू इनिशिएटिव्ह.